Isaiah chapter 53. आमी पोरगोटल्या ती खबर कोण सत मांदीत आनी हे घोडणेंत सर्वेस्पराचो बलिश्ट हात कोणाक तरी दखल जाला जायत. ताचे मुखार एके रोंपये सारको तो उपचलो, सुके कोर्दे जमनींतल्या एका पाला सारको. ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना, आमचे दोळे ओडून व्हरपाक ताका कसलीच सुंदराय ना. कोण ताची पर्वा करिना, मनशांनी ताका परो घाल्ला. दुखींचो मनीस तो कश दोगड भोगलोलो, जांचेर आमी नदर पर्यान घालिनाव तसलोच एकलो. मनशां ताची बेपर्वा कोत्तात, आमीच ताका लेखूंक ना. खरेपणी ताचेर पडले ते कश दोगड आमचेच, ताणें भोगल्यो त्यो दुखी आमच्योच. ह्या मनशाचेर शिक्का पडल्या, देवान ताका दोगडायला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलोलें. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विधलो, आमच्या गुन्यांवांक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्का पडल्या तिचे आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले. सगळीं आमी मेंढरां भाशेन जोली मोली शिंपडोन गेल्याव, जण एकल्यान आपआपली वाट धरलोली आनी आमा समेस्तांच्या गुन्यांवांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका बरोच वळवळ आयलो, तरी ताणें सगळें नम्रतायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक वतात तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको आपणाक तासतल्या मुखार उगीच रावतले शेळये भाशेन. ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन ताका धरलो आनी मनसुबेक ओडून व्हेलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक फुडें सरत. खरेंच जिव्या मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो. आपले पोरजेच्या अपराधां पासत ताचेर मन्नाची खास्त पडली. नश्ट्या मोदें ताका निखिपिलो आनी वायटव्या मोदें ताका समाधी फावो जाली. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांत केन्नाच लोबाडी मेळूंक ना. कोश्टां दोगडांनी ताका चेंचूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. पातकांचें फारीकपण दिवंक आपल्या जिविताचें बलिदान तो करीत जाल्यार आपले संस्थीक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या जिवाचे वळवळे सोंपल्या उपरांत तो सारकोच उजवाडाक पावतलो आनी धादोशी जातलो. आपल्या अनुभवा वरवीं म्हाका मानवलोलो म्हजो सेवक मनशाचीं पातकां आपणाचेर घेवन जायत्या जाणांक म्हाका मानवलोलीं कोत्तलो. देखून सभे मजार हांव ताका मानाचो जागो दितलों आनी झुजांत जोडलोलो म्हाल तो समेस्तां मोदें वांटलोलो. कित्याक ताणें आपखुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्यां मदलो एक पातकी कसो आपणाक लेखून दिलो. खरें म्हणल्यार समेस मनशाच्या पातकांचो भार तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें.